गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आमी आहे सगळी बरी. ब्रेकफास्ट कोता चपाती विथ जॅम आणि आज जाले 9:15 आनी आयज म्हाका मेन कामां कालची कामां जी उरलेली पळय मारगांव म्हाजे लायक विशाल मागीर साकार भांडार म्हणल्यार बाकायदार मारगांव हीं 3 कामां हांवें न्हू ती आयज कंप्लीट करपा जाय म्हाका. सो आनी प्लस मारगांव आनी काम आहा तें वॉशिंग मशिनाचो पार्ट आहा पळय तो गेलो आहा तो तें सो तेका लागून तो हाडून दवरतले. सो थिंगा वयता तेन्ना मागीर तें सारकें करपा प्लॅन आहा. सो तेका लागून तो पार्ट हाडलेच हांव हाडून दवरलो जो झूप करून तो सारको करून दितो न्हू. लास्ट टायम तो पार्ट ना म्हाका भरपूर प्रॉब्लम जालोले. सो लास्ट टायम न्हू तो तेणें सोदून हाडलो पार्ट तेगे पोती हांवें सामान दवरलो थिंगा हांवें प्लस पॉयंट केलो. तेगे न्हू सिरियल नंबर मागताय ते पाटाचे मेळना म्हणटा आनी तो पाट काडून जाल्यार सिरियल नंबर मेळना तेगेलो जो जोरोल काबार जालो आसता तो वायर तो कितें म्हणटा तें. सो तेका लागून सो आयज ती सगळी काम कंप्लीट करतले आनी आयज म्हाका टेंशन आयज ऑलरेडी व्लॉग घायल अपलोड करून दवरलो आहा. सो टेंशन ना. आयज वेनसडे आनी मामी मातशें न्ही बरा थिंगा गेल्या कित्याक ते काल खूब मिस कॉलां आलो मामीक म्हाका बरो ना मिस कॉल आहाय म्हण ते गेले कितें आमी गेलो चिंचोन तिंगा काम करून. सो हाफ काम जालें हाफ जावन आयज हांव बाबा व्हरपा ना कित्याक आयज हांव बायकीन वयतलें आनी कारान काम जायनाय ती ते गोलयांनी ते पार्ट्स बी मेळटाय ते गोलयांनी मेळटाय न्हू. सो कारान काम जायना. सो बायकीन काम ती सो आतां बेगिना वयता च्या पिता आनी भायर सोता. सो देट हांव बेगिना पावपाक आफ्टरनून म्हणल्यार पावपाक कडेन हांव चिंचोण बी भितर सोदतलें थिंगा बी वयतलें कित्याक काल हांवें ते मुयाचो स्प्रे बी मारलेलो पळय त्यो मागीर पुसिल्लो हांवें पण परतून मुय येयल्यो. सो तिने वयतात न्हू सो परतून वयतलें. सो तो परतून मुय येयले काय ना कितें म्हूण करपाक म्हाका कळना ते ohले हे न्हू स्पॉंज तो असो मोव तेका आनी कितें मुय येयलें म्हूण कळना म्हाका. सो चोवया ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा. ओके आयज हांव आतां न्हेसोन बसलां वचपाक. म्हाका उगडास ना मामीक सांगपाक की हांव भायर सरता म्हणून ती आजून येवंक ना नको ती कितें कामां उरलीं दिसता. आनी डॅडी आहा ती वयर टाकी धुता. सो डॅडी कितू टायम लागतो टाकी धुवपा तें खबर ना न्हू म्हाका. सो तेका थंय चोवपाची आतां म्हाका भायर सरोन मेळना कित्याक बाबा हाडूंकूय असो जाय. सो तो पावतो बाबा हाडपा काय ना तेंय खबर ना कित्याक टाकी वयर टाकीचेर धुता तो आनी प्लास्टीक घायलो आहा. सो म्हाजेर काय वयर वचो जायना. सो तो देंवले शिवाय म्हाका भायर सरो मेळना. सो बेबी बाबा घरा पावोन मागीर हांव घोडे वयतलें. म्हाका पणजी खबरना स्पेर पार्ट्स मेळटा ते स्पेर पार्ट्स पळयलो जाल्यार बरो पडटलें. प्लस मारगांव तुका एकाक बंद न्हू 4 ओपन जाता. सो तेका लागून प्रॉब्लम जाता. चिंतलेलें 9:30 म्हळ्यार भायर सरता म्हणून आतां 10 क्रॉस जाली आनी भायर सरल्या भायर 12 बी तशें पावतलें. सो चोवया कशें कितें जाता तें कांयच खबर ना सांगयतो तुमकां आनी ओके मागीर चोयता कितले येता मागीर ते प्रमाणे भायर सरता. गायज मामी येयली आतां भायर सरता. डॅडीचेंय काम जालें थंयची चादरां सुकयताय. सो आतां भायर सरता चोयता कशीं कामां जाताय ती. खूब कामां आहाय कालची अर्दी जाल्या अर्दी आयज करतलें. आतां पावलें घरा म्हाका तेगे वॉशिंग मशिनान तें हें मेळना. सो तें कोणा मनशां हाडून चोयतलें हांव कशें तें करपा तें चोयता केन्ना वयतो तें. आनी मागीर हांव थिंगसान गेलें बाजारान कितें जाय म्हाका म्हळ्यार ती मेन शॉपांचेर म्हाका जाय जाल्यार ती शॉपां बंद आहा त्यो कन्स्ट्रक्शन कितें तेगे चालू आहा. मागीर थिंगसान येयलें न्हू हें बाकायदार कांय शूट करूं ना. म्हाका येवपा लागलो घुंवो थिंगा वतान दिसता दोनी एक उजो आयना जालो न्हू घुंवो येवपा लागलो. थिंगा हें पिल्या लिंबू सोडा पिल्या आनी तशें मागीर जेवणें गेलें. आतां घुंवोन पळ्या भायर तरी हे तरी म्हाका वडकोतलें कशें ना सांगना तेका घुंवो येता म्हणून मातशें उबें रावलें थिंगा दिसलें मातशें जिवा बरें. आनी मागीर हांव येयलें आनी हेचेर मशरूम हाडले पाकीट हाडलें. सो मशरूम चिली फ्राय करून दवरल्या ते आतां सुकतले उदी सुटोले तेगेले. मेथी भाजी हाडलेली. मॅगी हाडलें धाकटी पाकिटां मॅगीची फ्रेश कोरियंडर टेंग हाडलें. चणे हाडले खावपा आमकां पिकना. आयज हांवें 2 पाकीट हाडले पिकना आयज उकोडटो ती आमी पिकना. मागीर गेले ब्रेकफास्ट ओट्स चॉकलेट ओट्स
पयलीं मेळो ना तिंगा मेळटा येते ते एक पाकीट येते हे जाता 2 हाडले पाकिटां बाब हारूमा वयता तेचे बघून आनी काय आनी मिरसांग हाडल्यो गे ना काय हाडल्यो आसा गेले मिरसांग आनी भेंडे पाकिटां आनी ना हे थिंगा न्हू हे घेल कणगां तांबडी म्हाका तांबडी फेवरेट ही दोळी हांव केन्ना हाडना तांबडी हाडले तांबडी कणगां हाडले बरी लागता तांबडी आनी वॉटरमेलन हाडला कित्याक काल आमी गेलो तेणें दिलें बेल्ट घेवन गेले थिंगा हे म्हाका दिलो कॅलेंडर दिला आनी एक धाकटें वॉटरमेलन हाडलें तें कालचें बंद नासलें वॉटरमेलन आयज ग्रीन हाडला आतां मेथी भाजी करून दवरता सोमती कित्याक ती मागीर पिड्यार जाता न्हू सुकता तेका लागून सो आनी प्लस एक क्लिपां आयलीं बंद ना जाली सो म्हाका BP लो जालें काल पयर राती मागीर BP लो जालोलो मागीर हांव नाका BP कितें कोताय काय आमकां तोले कळना आमकां घरान ह्या कोरपेन आमकां कोणाक BPचे हेजे ओले दुयेंस ना सो मागीर हांवें म्हाका उगडास आसलें आमगे न्हू हांव पयलीं कामां आहलो न्हू रिसेप्शनाक थिंगा आमगे मॅडमीक न्हू BP प्रॉब्लम आहलो शी न्हू कोक घेताले लिंबू कोक कोल्ड्रिंकान कोक घेताली तितून न्हू मीठ घालताली आनी पिताली सो हांवें तें ट्रीक केलें उगडास येयलो थिंगा कामां आहा तेन्ना कोक घालून ती लिंबू पिता म्हणलें कोकान मीठ घालून सो हांवें इल्ली कोक हाडून लायलें मीठ घातलें आनी पिलें आतां कितें कोताय काय कोणा न्हू कितें जातें कोणा पण जालें नॉर्मल येयली मागीर दिसता मागीर त्रास जावना हांव जालें दिसलें बरें सो बाबूल माता ओके मागीर मेळटा तुमकां गायज काल चादर धुल्योच्यो थिंगा आमी थिंगा धुल्योली 2 हांवें थिंगा सुकयलोली ऑलमोस्ट थोर न्हू सो सुकल्यो थिंगा 2 मागीर तरी पूण हांवें थिंगा धुलेली ती आनी मागीर स्पीन केली आनी बालदींक आयल्यान हाडलें कित्याक मामी काय टायम स्पीन करूं नाका आसलो पिड्यार करपाक बेश्टो आपूण बसोन कितें करता तेणी ती धुवन काडली सो आयज आमी ती डब्बल करून मामीन ती सुकयली हांवें आतां म्हणल्यार सगळी सुकोवन दवरलेली आतां ती हांवें सगळी हेजी गोडी मारल्या आनी हें दवरलें सो थिंगा वयता तेन्ना वतलें आनी थिंगा म्हाका म्हणल्यार तुमकां वयता म्हणून चाय व्हरोना आनी प्लस आयज आमगे ती वे ऑफ क्रॉप्स आहा आयज एवरी हावजान 5 o'clock सो हांव थिंगा गेल्यार मागीर उरतो म्हणल्यार टायम लागतलो म्हणल्यार हांव वचोना थिंगा येयली डायरेक्ट घरा आनी आतां थंयचर दवरलें सारकी करून थंयच्यान वयता तेन्ना व्हरोन दवरता थिंगा आनी ते वॉशींग मशिनान चोयता कशें कितें वॉशींग मशीन हांव मोस्टली हिंगा न्हू ऑनलायन सर्च कोत्ता आनी हाडटा आनी एवरी टायम ऑनलायन सर्च करून कोण मेळटा तो बरो मेळटा आमकां तो बरे भशेन येवन करून वयता सो थिंगा आतां कशें कोत्तलें कितें तें चोयतलें नाजाल्यार पोतून व्हडला दवरतलें मागीर मेफी येता तेन्ना तो चोयतलो कशें करपा तें ताका लागून प्रॉब्लम जाता न्हू थिंगा कोण हूंय कितें काय खबर ना ताका लागून आतां जातली 2 जातली बाबा भितो आतां जेयत बी आनी मागीर मेळटा ओके सो गायज आतां मेळटा तुमकां आतां जालें ऑलमोस्ट 4:30 आतां 5 o'clock न्हू एसा ग्रहा सो एवरी हावजान कपला कोण कशें कमेंट्स जातलें आनी मागीर एवरी हावजा वयता ती कशें करता सो क्लिपींग काडटलें हांव बाबाक चोयतलें कशें तें काडूं मेळल्यार काडटलें ओके नोट घेवन गो देट सर गोंय सगलें जालें क्लिनींग बी केलें सगलें कपल्या कोण कमेंट्स जातली ती आसा मागीर एवरी हावजान येतली सो आमगेर आयज पावतो काय ना ती खबर ना म्हाका सो तरी पूण आमी सगळें क्लिनींग बी करून दवरला आनी मामी गेले कपला कोडे सारकी आख्याक भोंवता न्हू सो ताका लागून आनी लायट आयज डांस कोता येता वयता आतां 5th टायम जालो गेली ती लायट ड्रेस चेंज करतलें ड्रेस चेंज करून उबो रावपाचें म्हाजें आनी जालें सगळें क्लीन केलें लायट डांस कोता येता वयता सो चोयतलें हांव कितें क्लिपींग काडूंक मेळ्ळ्यार काडटलें तें कम्फर्ट झोन चोवपा जाय न्हू सो आमी गेले ते लोकांक न्हू बाबा गेले ब्रावज न्हू क्रॉस घेवन तें क्लिपींग काडूंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका तितलें सो तेका नेक्स्ट इयर मागीर हांव आतां न्हू पयलींचे म्हाजे व्लॉग चोयता न्हू जिवा बरें दीस जाता मेमरीज कशी उरली न्हू सगल्यो बाबा गेल्यो
म्हाका ल्हान आसतनाचे सगळे उगडास ना म्हाका थोडे 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 मातशे उगडास आसा म्हाका ल्हान आसतनाचे अशे मेमरीज. पूण यूट्यूब आसून हे सगळे भुरग्यांचे आमगेले बाबागेले सगळे मेमरीज उरतले. हांवें तेगे मेमरीज पयलींच करेज घेवन करूं जाय आसलें. बाब जावचे पयलीं म्हाका यूट्यूब करूं जाय आसलो लोकांगे चोयतालें, पूण करेजूय येना आसलेली करपाक. इतलें जावन केलो जाल्यार ते बाय मेमरीज आसतो आसलो म्हाका आयस बाबा गेले जाता ते बी अशें सगळें आसतो आसलोलें. आसते ना कांय प्रॉब्लम ना. एटलिस्ट आतांचे तरी हाय न्हू, आफ्टर 1 इयराचे तरी आहा न्हू. सो थँक्यू जिजस फॉर दॅट की ते म्हाका करेज दिली आनी हांवें कमेंट्स केले म्हणून. मेमरीज आहाय म्हाका पुता गेले. सो जालें आतां भायल्या आहा, पापा बाराबो डॅडी बारा पोवला आनी हांव असो हिंगा भोंवलोलें. सो आयब्रोज जाल्यार हेजे कितें दिवले, सो काडूं जाय म्हाका वचूंक जाय, पॅडिक्यूर करूं जाय. दिसू पॅडिक्यूर करून आनी हे शिंपट न्हू आनी पांय ट्राय जालो आहा आनी रोलन लावंक ना कित्याक स्क्रब करूं ना न्हू, तेका लागून रोलनूय लावंक ना. पॅडिक्यूर करून येतोलें सोमतो रोलन लावपाक कमेस करता पत्तू. 2-3 दिसांनी रिजल्ट मेळो लागता, पूण ह्या दिसांनी हांवें हें करूं ना. थोडये न्हू कांय नाका जाता, 2 दीस जाल्यार होकली मारून कमी जाता. दिसभर होकली आसून रातचे न्हिदचे टायमार होको जाता सारको, नाका जाता, जीव नाक जाता होकली मारता तेन्ना. चेस्टान बी सारकी पेन जावन येता. सो मेट तुमकां मागीर. ओके कोणी पाठ आणि नमस्कार बोलता तुका सोनिया जेजू क्रिस्त. कोविड पुस्तकातलो कुटुंब जाकेरेसा आणि इलिझाबेथ आफ्टर गायज वे ऑफ क्रॉस जाली बरी भाशेन आनी तेन्ना क्रॉस करून रावलो. मागीर तो हाट करून हाटल्यान चोयत म्हणून फुडल्यान सगलो लोक आहलो बस. सो तेका शाय फील जावपा लागोलें सगल्या लोकां वचे. सो तेका लागून तो तोडोस करूं लागलो. सो बारीक क्लिपीक काडले बाबा गेले फुरसा कडचो. आतां गेल बाबी बारा पडून गेला वे ऑफ क्रॉसा. सो तेणी सकयल्यान कमेंट्स केलो दिसो म्हाका दिसलें आमगे लास्ट फोटो पूण अशें कमेंट्स केलो न्हू. सो हे सायडीच्यान जाले कमेंट्स. तो आपुणूय गेला. आतां येतोलो तेजे उपरांत आमकां वचो जाय पणजे. मातशें काम आहा बारीकशें. सो बारीकशें काम म्हणल्यार म्हाका दोतोरागेर वचो जाय. म्हाका हालीं चिकूकूय वतलें हांव दोतोरागेर दाखयतलें तेका कित्याक म्हणशी तर तो न्हू जेल हायला. सो जेल हायला म्हणून तेका कितेंय दी म्हूण दोतोरा बूक लागपाला, कितेंय तरी दी म्हूण तेकाय दाखोवपा जाय दोतोराक. सो वे ऑफ क्रॉस आहा म्हणून लेट केलो वचपाना जाल्यार बेगीन वयतलें. 4 ते 5 दोतोर येता. सो अपॉयंटमेंट घेयला. सो आतांचो अपॉयंटमेंट घेयला. सो ते हांव पावतो ते गेले कोतोले मागीर मागीर दोतोरागेर वयतलीं नाका थोडये लागोन आनी मागीर आमी येतलीं. बुबू वे ऑफ क्रॉसार रावलोलो सायडी उब रावलोलो आतां गेला. सो तो आतां येता तेन्ना मागीर चोयता. ओके पेट तुमकां दाखयता.